नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोंय. गोंयांत सध्या पार्किंगेचो विशय गाजता. लोक बेशिस्तपणान आपली वाहनां रस्त्यार देगेक पार्क करतात. हाच्या खातीर जायत्या लोकांक येरादारीची कोयडी सोंसची पडटा. अशाच तरेची पार्किंगेची समस्या शेटयेवाडो, धुळेर, म्हापसा हांगच्या लोकांक सोंसची पडना. नो पार्किंगेचो सायनबोर्ड आसून लेगीत अमक्या सुवातेर लोक आपली वाहनां उबी करतात. रस्त्यार गाडयो पार्क केल्यान अपघात जावं येता. त्या भायर हाच्या खातीर नागरिकांक येरादारीचे त्रासूय सोंसचे पडटा. नो पार्किंगेच्या जाग्यार उबी केल्ल्या गाडयांचेर कारवाय करची आनी सुवातेर एक होमगार्ड दवरचो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आदले आमदार ग्लेन सोजा हांणी थळाची पळोवणी करून ह्या सुवातेर स्पीड ब्रेकर्साची गरज आसा अशें सांगलें. कायदो सगळ्यांक समान आनी सारको हाचेर तात्पुरतो न्हय तर कायमचो उपाय काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. रामा हरबालकर, हांव शेड्यूल रेजिडेंट सिन्स बर्थ. कितें आतां कितें बागायत जाला आनी ते कोर्ट जाल्या कारणान हांगा कितें चडशी गाडयो रश जाता आनी लोक कितें करता, गाडी हाडून टर्नाचेर हाडून गाडी हाडून पार्क करता. हांगा कितें ट्राय करता, वयरसून गाडी येता, सगळे हेवटेनसून गाडी येता आनी हेवटेनसून वयता पळय तो कन्फ्यूज जाता. आनी एक दिसा कितें अशें जालें, 2 गाडी येयल्यो, हांवें स्कुटरीचो ब्रेक मारलो, त्या बरोबर गाडी घोवली आनी म्हज्या पांयार पडली आनी पांय एंगल ते फ्रॅक्चर जाल्ले. तशेंच आनी एकदां वयर कोणाची गाडी येताली, अशी गाडी येताली, फक्त इतलो डिस्टन्स उरलो टच जावपा एकामेका गाडयो. आनी खुबशे जाण हांगा कितें हें जातात आनी तांकां सांगलें काय ना, ते व्हडले व्हडले सांगतात गाडी काडिना, स्पीड जाता तें कर, हें तें म्हणून आमकां कितें हांगासर कितें आसा व्हडलें काय म्हणजे अशें कितें आमकां एक सबंद सांग म्हणजे एक सकाळचे 3 वरां 9 ते 12, सांजचे 3 ते 5 एक होमगार्ड हांगा दवरीत जाल्यार हें सगळें सुरळीत उरता. कारण कितें हांगासर त्याच पिरियडीन जवळ जवळ 10 गाडयो पार्किंग जाता हांगा. तो एकटो गेलो, दुसरो येयलो, दुसरो येयलो, तिसरो येयलो, अशें जाता. म्हणजे कितें आसा, एकट्याक सांगलें गाडी सांगून त्या जाग्यार मागीर दुसरो हांगा लायता. त्या मातशें आमकां कितें पुलीस प्रोटेक्शन कितें तरी दिवन आमकां मातशें हेल्प करपाचें. कित्याक हांव चडशे एडवोकेट, इवन जजाची सुद्दां गाडी हांगा पार्क जाल्ली आहा. ते दोगांचे हय कित्याक त्यो एकटे बाबडे हांगासून चेवडो भायर सरताले, वयल्यान गाडी येयल्यो, ते सगळे पडले तरी बरें ताका कितें जावंक ना. उमा आमोणकर, रेसिडेंट ऑफ शेटयेवाडो. हांव सांगूंक सोदतां, गुरू भावन सांगला द सेम पॉयंट. आय ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रूव दॅट. सेकंडली, why don't we collect parking charges? It comes under municipality area. So let the people, even including the advocate, whatever may be, please start charging the parking charges over there. When we go to the market for 5 minutes, they don't listen. They come, just run after us to collect parking charges. So I said municipality should look after that. And secondly, please say that all the norms are, he has to following all the norms. There are parking area, at least they should put at least one-way parking. It is so difficult when we go for the work. We have to literally sit there for 10 minutes. We cannot waste time now while going to the work. We have to reach in time also. Loading, unloading, तांकां थोडेच दीस कोणें सांगून थोडेच दीस बंद जाले. Throughout the day loading, unloading जाता. So make the timing, know what time they should load and unload that. That's all. Dobry सांजू. आयज आमचे मरे आसा आमचे एक काउन्सिल बाब फ्रँकी कारवालो, तेजे आमचे नंदू ताणें अध्यक्ष बाबल ताणें आमचो अध्यक्ष रेस्टॉरंट टेंपल ताणें उलोवप गेलो. तशें आमचे गुरू मिसीस आमोणकर आनी सगळे आमचे हांगा आमचे गांवचे भयण भावणो आनी आमचे पुलीस PI आमचे ट्रॅफिक कॉल केलो आनी ताणें आपले इमिजियटली डेप्युटीज पर्सनल हांगा इशू कितें आसा तुमी ऑलरेडी आयकले आसा. हांव ताजें उलोवप करना. हो स्पॉट एकदम डेंजर जाल्लो आसा. कित्याक हांगा एक बागेदार एक आमचे एक सुपर मार्केट आयिल्लें आसा, बरें काम करता, तेजी बरी क्वॉलिटी देखून खूब लोक येता हांगा. दॅट इज वन इशू. सेकंड इशू देर इज अ CBI कोर्ट ओवर दॅट. आनी मेन मुद्दो म्हणजे कितें, हांगा इट्स एन एक्सिडंट प्रोन. हांगा एक रस्तो वयर येता, एक एवडीन येता. फर्स्ट फॉर्म देर नो स्पीड ब्रेकर्स वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा तरी म्हज्या पोरम हांगा स्पीड ब्रेकर येवंकूच जाय. Second issue is that this parking which is happening here is not proper. पण गाडयो लोक पार्क ही करतले, जावं आमचे एडवोकेट, जावं आमचे कोण हांगा शॉपिंगाक येतात, वेर विल दे पार्क? ते गाडयो घेवन येतात, चलून कोण येना. ताजेर कितें सिस्टम तरी करची पडटली. आमचे ट्रॅफिक PI इज व्हेरी व्हेरी एफिशियंट, व्हेरी डायनॅमीक मालून म्हणून. तांच्यांनी कितें कोण होम गार्ड ट्रॅफिक धरून सम सिस्टम हॅज टू बी
मेड ओवर हियर एज मिसेस अमोणकर सेड नाल्यार ते तरी ते तांचे कितें ते रेवन्यू हाडपाक म्युन्सिपालिटी दीस कम म्युन्सिपालिटी बिकॉज दीस 2 wards fall under Aldona constituency. But even then, I will speak to Joshua as well, MLA, young, and then I will also will speak to him because municipality comes on him. So taking all this note, we have to work out some dynamics have to be worked out because accident, कोणाक accident जालो कितें जालें गारो बसलो. It's a problem for the family. आमी कोणाचेर हें करना टिका करना आमी बिजनेस टिका करना कोर्ट तो कोर्ट आसा आमचो सगळें आसा बट सम सिस्टम हॅज टू बी इवॉल्व ओवर हियर एंड इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दीस हॅपनिंग फॉर अ लॉंग टायम. सो म्हणजे मागणी आसा with the PA, I will talk to him. Also, I will talk to Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, and also to MAPSA Deputy Speaker of MAPSA MLA. That will work out a system along all of us and make sure that taking all of us into consideration will come with a situation over with a solution over here. सर Very, very important. लोकलांनी आता एक डिमांड केलो की एक हांगा ट्रॅफिक पुलीस हायर करपाक होय. जाय सो हायर केल्या उपरांत प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें दिसता. Problem it might not solve 100%, but at least there'll be safety, no? He'll be able to guide. पूण स्पीड ब्रेकअपाची गरज आसा आनी होम गार्ड नाल्यार पुलीस एक पर्सन हाडपाची गरज आसा. वय ते म्हणटा शॉर्ट स्टाफ दीस बट दॅट नॉट अ सोल्युशन. आय नो पुलीस आर डुईंग अ फॅन्टास्टीक जॉब बट एक तरी जाय कित्याक हांगा प्रॉब्लम आसा न्हू आयज एक्चुअली आयज हॉलिडे आसा कोणाक बागेदार आयज हॉलिडे आसा तांकां आय थिंक स्टॉक टेकन समथींग बींग द लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ सो दॅट देर इज नो कमोशन. दुसरी गजाल तांच्यांनी सांगलां की व्हडल्यो गाडयो येतात अनलोडिंग करपाक म्हणजे इथे सामान हाडटा न्हू. So they should get it early in the morning or late in the evening, but not during the peak hours. So that's another big issue. So all these things we'll talk also to the Baghdad, we'll talk to the managing director. ही बातमी तुमच्या मुखार घेऊन आयिल्ले विना मांद्रेकर.